पहिल्याच फावट काणकोणात रान भाजी महोत्सव आयोजीत केल्लो. त्या महोत्सवाक कल्पने भायलो प्रतिसाद मेळ्ळा. काणकोणा भायल्या लोकांनी मडगांव पणजेच्यान ह्या महोत्सवात येवन भाग घेतलो. फुडल्या काळात हो महोत्सव राज्य पावंड्यार मनोवपाचो म्हूण यत्न आसतलो अशें सभापती रमेश तवडकर उलयला. आरडेक्सवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. तुम्ही रान भाजी फेस्टिवल केलो आणि थंय खुबशे लोक जे भायले आउट ऑफ सिटी म्हणजे काणकोणचे भायले लोक येवन भाजी टेस्ट केली तेंच्यांनी खुबशे जाणांनी खूब एक्सपिरियन्स शेअर केला आपलो. सो फुडलो फ्युचर कोर्स कितें आसतलो सरकारान? पहिल्याच फावटी आमी आदर्श युवक संघ, गोवा बायोडायवर्सिटी आणि ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांकां जोडून जो आसा न्ही, आमी रान भाजी फेस्टिवल काणकोणाक आयोजन केलो. म्हाका दिसता की जी आमी कल्पना केल्ली त्या कल्पनेपेक्षा ताका रिस्पॉन्स सगळ्या स्तरांतल्यान मेळ्ळो. विशेष करून जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आशिल्ले, विशेष करून शाळांची भुरगीं आशिल्लीं आणि इंडिव्हिज्युअल आमचे अंगणवाडी वर्कर आसले, अशा आनी ज्या तरेचे भाजयेचें प्रिपरेशन, ताजी मांडावळ जी आसा न्ही इतली उत्कृश्ट जाली म्हणजे आमी कल्पना केली कल्पनेच्या पलीकडे आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आणि हाजो आस्वाद घेवपा खातीर काणकोणचे, मडगांवचे, पणजेचे लोक थंय आयले. आणि ह्यातून आमचो जो मुखेल उद्देश आशिल्लो, जी गांवांक जंगलांक मेळपी जी भाजी आसा आणि सिजनल भाजी, प्रामुख्यान जून, जुलय, ऑगस्ट अशा 3 म्हयन्यांक जी भाजी मेळपी आसा, आणि त्या भाजयेक आमी म्हजे आवय बापूय ह्यो भाजयो आमच्या ल्हानपणांत काडटाल्यो आणि त्या भाजयेचे पौष्टीक म्हत्व, त्या भाजयेचे मेडिसिनल म्हत्व जे आसा हे गांवांतल्या लोकांक खबर आशिल्लें. आणि आज हळूहळू आमी कॅबेज, फ्लावर ह्या सगळ्या ज्यो भाज्यो आयल्यो त्यामुळे त्या भाज्यांकडे थोडोसो विसर पडलेलो आसा. आणि म्हाका दिसता की आज की बऱ्या वायटा संदर्भाची पूर्ण जाणीव शहरांतल्या शिकलेल्या लोकांक आसा. म्हणजे ज्या तरेन म्हणजे जी सारें जे केमिकल फर्टिलायझर वापरून जे भाजी तयार केली वता ताचे दुष्परिणाम लक्षांत घातले आसा. त्यामुळे आज लोक अशा तरेच्यो भाज्यो सोदता आणि त्यामुळे ह्या भाज्यांचे महत्व लोकांसमोर पावचें आणि ताजी रेसिपी लोकांसमोर पावची असो विचार करून आमी हें सगळें आयोजन केल्लें. आणि ताका रिस्पॉन्स सगळ्या स्तराचेर आणि आयोजकांनी आमचे जे सगळ्यो काणकोणचे बायोडायवर्सिटी आसा, पंचायती आसा, तांणी सुद्दां आमकां रिस्पॉन्स खूब मोठ्या मेळ्ळो. आणि तातूंतल्यान आज विशेष करून आमी त्या दिसा आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब प्रवीण शेट आमदार तांकांय आपयल्ले. आणि इतल्या खातीरच की हाजी सांगड जी आसा ती हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या माथ्यावर घालची. आणि अशा ह्यो भाजयो आसा जर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या आउटलेटाचेर जर अवेलेबल जावपाक मेळ्ळ्यो जाल्यार लोकांक ज्यो रानभाजी आसा न्ही सहज रितीन मेळूंक शकता आणि ऑर्गेनिक मेळूंक शकता, हो विशय लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्यामुळे ह्या वर्साचो रिस्पॉन्स पळोवन की फुडल्या वर्साक सगळ्यांचें म्हणणें आसा की राज्य पातळीचेर ह्या महोत्सवाचें आयोजन करचें आणि जेणे करून ह्यो भाज्याचें म्हत्व, भाज्यो प्रमोशन जें आसा न्ही सगळ्या स्तराचेर जावची अशी लोकांची अपेक्षा आसा. आणि ती अपेक्षा पुराय करपाची आमी आयोजक म्हणून जे आसा न्ही फुडल्या काळांत जो उत्साह आमचे मनार आयिल्लो आसा तो आमी पुराय करतले. सर आनीक मेन्शन करपाचें म्हळ्यार हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन पळय गांवचे जे कोण शेतां रोयता म्हणजे भाजी रोयता, तांबडी भाजी, मुळो बिळो, ते तेंचे कडच्यान भाजयो घेवन विकप जाता तेंचे नाही, आता सुद्दां जसं काणकोणाक 2 आउटलेट आसा. ज्यो भाजयो म्हणजे तांबडी भाजी की ज्यो मिरची हे सगळें जे पिकयता ते घेवपाचें प्रोविजन आसा. पण रानभाज्यो फुडल्या काळांत जे आसा न्ही की सिजनी मेळणारी भाज्यो आसा त्यो भाज्यो सुद्दां ज्यो आसा न्ही की त्या आउटलेटाचेर घेवच्यो आणि जेणे करून मडगांव पणजी शहरांतल्या लोकांक आसा न्ही त्यो पणजेच्या किंवा मडगांवच्या आउटलेटाचेर मेळूंक शकता. हो एक मेसेज आमकां पास करपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे ही आउटलेटाची संख्याय थोडीशी गोंयभर वाडोवपाची आवश्यकता आसा.